तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, रदान तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, गुलिस्तान जय जय तुका जेजू, होसाना तुका जेजू. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा साबतचो दीस आणि भोवभाग्यवंत दीस. आज सोम्याच्या बलिदानात आमी वांटो घेता आणि ताची कूड आनी रगत आमी सेवता. आनी ते आज ह्या दिसा जेजून दिवस तो संदेश जावन आसा मनशा पताचे येणे, ताच्या येण्या विशयी तो उलयता. आनी मार्कस एवांजेल 13वा अध्याय 20:4 ते 30:2 म्हणसर. मार्क चॅप्टर 13 वर्सेस 24 to 32. त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातस सूर्याक काळबाण पडटली, चंद्र प्रकाश दिवसोना, मोलबारताव नखेत्रां सकला पडटली, अंधळ्यो सुक्त्यो तुलुकतल्यो, तवळ व्हड पुदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देवून येतल्या मनशापताक समेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारी कुशीतावन दिगंतातावन दिगंता पर्यंत आपल्या विसलेल्यांक तो जमो करतलो. आनी मुखार सांगता अंजुराच्या रुखा विशयी एक पाठ. अंजुराच्या रुखातावन वो एक पाठ शिका. ताच्यो कांदयो मोव सावन कोंबरे फुटून जाले म्हणटना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजता. तशेंच त्यो सर संगती घडटल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला, दरवाट्यार आसा म्हणून समजून घेया. सदस हांव तुमकां सांगता, हें सर घडसर ही संतत अंतरची ना. अंतळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजीं उतरां केदी सरची ना. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळ येतली तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज थोड्यांक हें पुरो वांजेल आयकत आसतना इल्लें भंय दिसता, भितर घबरतात, घुस्पट गोंदळ, खालें कितें कोन्ना, केदाळ जाता कोन्ना. पूण कोण देवाचेर भावार्थ दवरून जियेता, विश्वास दवरून जियेता, देवाच्या मोगान जियेता, ही पुरा तांकां खंयचेय मतीक लागूंक लागना. कित्याक ते तयार आसतात. देखून आज आमकां आमी परीक्षा करची गरज आसा. आमचें नांव जिविताच्या पट्टेर बरोवन आसा गे, आमचें नांव जिविताच्या रुखार बरोवन आसा गे, हें आमी सोदून काडचें. आमचें जिवीत, आमच्या फाटल्या जिविताक आमी वचचें. आमी कशें जियेल्या, कशें आमी आसल्या, आतां कशें आसा, तर तें जिवीत आमी जोडचें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. देखून ह्यो पुरो संगती थोड्यो घडोवन येवच्यो आमी पळयता. संवसारार घडोवन येते आसात. राष्ट्राचेर उसांबळ जाल्ली पळयता आमी. राज्याचेर घुस्पट गोंदळ जाल्ले पळयता आमी. झुजां जावची पळयता. आनी एका राष्ट्रा भितरले भितर झुजां जावची पळयता आमी. जायतीं आसात आमचे संवसारांत. थोडी राष्ट्रां भितरले भितर झूज मारतात आनी एका धर्माक आनी एक धर्म आखेर करतात आसो नजो म्हणून. ओले पुरो संगती घडती आसात आमी पळयते आसो. भंय कंपनी जाती आसात. ह्यो पुरो संगती घडतना निमाणी घडी तुज्या बागलार आसा म्हणून तुवें चिंतिचें म्हणटा पवित्र पुस्तकांत जेजू आमकां सांगता. आनी अंतराळच्यो सुक्त्यो लोकतल्यो म्हणटा, मोल भारताव नखेत्रां सकला पडटलीं म्हणटा, आनी पदवेन आनी महिमार कुपाचेर येतल्या मनशापताक समेस्त देखतले. आनी तो दुतांक धाडटलो खंय पर्या संवसाराच्या अखेर चाराय कुशीतावन दिगंत म्हणसर. भारी गरजेचें उतर हें. आनी आपल्या विसलेल्यांक तो जमो करतलो. आज आमी पळोवंक जाय. देवान म्हाका विसरून काडला गे. देवा सांगता वासां गे. देवाची महिमा आमी परगट करता वय खंडीत जावन. पूण खंयचे कुशीन आमी सुकोवन पडल्या म्हणून आमची एक कितेंय सूख आसल्यार ती सगळी समजून काण घेवन एक पाताक रडून एक बरें कुमसार जावन, एक सुटावें कुमसार जावन त्या संगतींत आमी भायर येवचें बरें. प्रत्येक जाण आमकां आज दोसतात कुडीच्यो ओडण्यो, दोसतात आमकां संवसाराची बुलवणी, दोसतात आमकां ही दोळ्यांची पुसलावणी. ह्या तीन संगतींतून आमी अलग रावल्यार आमचें जिवीत खंडीत जावन जेजूच्या येण्याक तयार आसा. तीन संगती आमच्या जिवितांत पयस दवरचे. आचेतान पयस रावंक बारीक कश्ट. दोळ्यांची पुसलावणी आमकां व्हरता खंय तावन खंय पातका करून पायता. कुडीच्यो ओडण्यो दादोशी करूंक वेता आमी ते दाळा खंडीत जावन. हें आमकां ससनाचें जिवीत मेळोवंक कश्ट. संवसाराची बुलवणी कितले पुरा आमी पळयता. तुमी एक संगती तुमी पळयल्यार संवसारांत मनशांक बुलयतात आनी मनशांक तांचे ते ओडतात.
आनी असले संगती आमी पळयते आसा ह्या संवसारान जायते कडेन. पूण जेजूक आमी स्विकार केल्यार, जेजूक आमी आमच्या जिवितांत आमचो सर्वंदार आनी समी म्हणून मानून घेतल्यार हाका तुवें खंयच्याय कितें भियेचें म्हणून न्ही. हे घडत येत आनी घडतल्योच तूं. आनी तूं कितें मागणें कालें केल्यार ह्यो घडच्यो संगत्यो घडिनासतना रावणान कितें देव उलयला, कितें जेजू उलयला तें घडतलें त्या संवसारांत. देखून हांवें आनी तुवें ताका प्रिपेर जायचें, तयार जायचें. तुजें थंय तुका कितेंच तें लक्ती जावचें ना. कित्याक तूं देवा सांगत आसाय जाल्यार. जर देवा सांगत तुवें होगडाय लाय तुवें फाटीं येवचें. गरजा तुवें फाटीं येवची गरज आसा म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. जर आमी वाचतव जाल्यार दानियेलचें आज पयलें वाचप तातूंत 12 अध्याय 1 ते 3 वाक्यां. त्या काळार दानियल प्रवादीन ह्यो संगती कितले वर्सां पयलेंत उगडाप केल्यात आमकां. आनी त्या काळार श्रेश्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुजे परजेसो राखणदार उरतलो. आनी सगळे परजेसो राखणदार कोण मिंगेल सामिंगेल राष्ट्र उपजल्ली त्या काळांत हांव येवंक ना तसलो तळमळ्यासो एक काळ येतलो. तळमळ्यासो आमकां कोण जेजू सांगता ना ताच्या जिवितांत तळमळे येतले, ताच्या जिवितांत कश्ट येतले, अणभर येतले, पिडाशिडाय निराशपण येताना ताका तें सोसूंक जावचें ना. पूण जेजू सांगता असल्या कितेंच भियेचें म्हूण गरज ना. आनी मुखार सांगता पूण एक काळ येतच तुजे परजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयलेलीं आसात. आज आमी तें पळय आमचीं नांवां त्या जिविताच्या पुस्तकांत बरयलेलीं आसात गी म्हणून पळया. तांकां बरयलीं आसा तांकां सुटका मेळटली. जी कोणाची नांवां जिविताच्या पट्टेर ह्या जिविताच्या पुस्तकांत बरोवन आसात तांकां सुटका मेळटली. पृथ्वेच्या धुळींत न्हिदोन आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उरतलीं. थोडीं ससनाच्या जिविताक आनी थोडीं ससनाच्या लजेक. तर आमी खंय आमी आसां ससनाच्या लजेक पडचे बरी आसां गी आमी ह्या ससनाच्या जिविताक वाटेर वेचे बरी आसां गी तें आमच्या जिवितांत आमकां कळीत आसा. म्हजें जिवीत म्हाका कळीत आसा, तुजें जिवीत तुका कळीत आसा. तुवें एक तुलन करून पळयात तूं खंयच्या परिस्थितीर आसाय. ससनाच्या जिविताक उरतलोय गी ह्या ससनाच्या ख्यास्तीक उरतलोय म्हणलें समजून काण घेवंक जायचें आसा आमी. आनी मुखार सांगता थोडी जन्मय आसलेली मळबाच्या प्रकाशा बरी प्रकाश आसतली. जन्मय खंयची संवसाराची जन्मय न्ही, सर्गींची जन्मय आसलेली. संवसाराची जन्मय हर एकल्याक आसा. जायते आमचे शिकप आसा, जायते आमचे डिग्रीज आसा, त्यो पुरो खंयच्याय कामां घेवच्यो ना निमाण्या दिसांनी. त्यो खंयचेय तुजें एज्युकेशन तुजें व्हडलें फुडार तुवें तें केलां हें केलां खंयचेंय तें येवचें ना. पूण सर्गीची जन्मय नितळ निर्मळ जन्मय ती तुज्या जिवितांत आसा गे. नाजाल्यार आज मागोवंक सर करया. सलमाव रायान पळय मागल्ली सर्गींची जन्मय आनी देवान भरपूर मापान सलमाव रायाक ती दिल्ली. ताचे इतलो जन्मयाचो मनीस ह्या संवसारांत येदोळ येवंकी ना आनी येवचोय ना म्हणटा. तर ताचे इल्लीशे कुस्कूट 1% तरी जन्मय म्हाका आनी तुका मेळ्ळ्यार पुरो सर्गींची जन्मय. देखून आसतना आमी मागचे सर्गींची जन्मय आमकां लाभय सुम्या. ह्या जन्मयाचें पुस्तक 9 अध्याय आमी वाचल्यार ते जन्मयाचें मागणें सलमाव रायान केल्लें देवा कडेन आनी देवान स्पंदन करचें ताका आमी पळयता. आनी देवान ताका जन्मय दिल्ली. तीच जन्मय आज आमी मागया. ती जन्मय आसलेली कितें जातली मळबाच्या प्रकाशा बरी प्रकाश आसतली आनी जायत्यांक नितीवंतांची वाट शिकयतली. पळया शिकयलेली ती जायत्यांक नितीवंतांची वाट शिकयलेली. आमी जाता तितलें देवाचें उतार परगड करूंक जाय, बी ओंपूंक जाय. ते सुकण्यांनी केलें गे, ह्या कांट्या झडकडां मदें चिरडन मेलें गे, ह्या फोळ दिलें गे आमी नेना. पूण आमी देवाचें उतार परगट करीचें. जाता तितलें नितीवंतपणाक लोकांक हाडिचें. खोटेपणांत हांव नितीवंतपणाक हाडलें तें जायना जाल्यार इंटरसेशन करीचें, मागचें. तांच्या पातकांच्या परतोवणे खातीर आमी मागता जाणा तांकां ऑटोमॅटीक देव तांकां नितीवंतांचें जिवीत जिवंक फावो करता. आमी मागूंक जाय. देखून हे संगती आज आमी तिसरें वाक्य पळया. जन्मय आसलेली मळबाच्या प्रकाशा बरी प्रकाश आसतली आनी जायत्यांक नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली. ती ससनाच्या ससनाक नखेत्रां बरी परजळटली, नखेत्रां बरी परजळटली. देखून आमी खंयचे बरी परजळोवंक जाय, नखेत्रां बरी परजळोवंक जाय जाल्यार आमी नितीवंत जायचे आनी हेरांकी नितीवंतपणाचे पाठ आमी शिकयचे, तांकां हाडिचे, देवाचें उतर तांकां दिवचें. ल्हान तुमी वाक्य तांकां सांगल्यार कोणीय कसता जाल्यार मोगान तुमी सांगल्यार देवाचें उतर एक उतर सांगल्यार तें उतर तांच्या जिवितांत काम करतलें आनी एक दीस तीं नितीवंत जाल्लीं तुका पळोवंक मेळटलीं.
देखून आज आमी ह्यो संगती मोतीन दर्या आनी खंडी जावन देवाच्या कुशे प्रकार आमी जिवनची कृपा आदार आज आमी मागया आनी आज साबत असो दीस सक्कड आमी सांगता वचून ह्या बलिदानांत आमी भाग घेत आसतना ते हेब्रेवांच्या पत्रांत आज आमकां आयकूंक मेळटा ह्या जगपण आनी ह्या जगपणाचें बलिदान कितें म्हणून आयचें दुसरें वाचप हेब्रेवांच्या पत्रांत बरयलेलें आमकां आयकूंक मेळटा त्या उतरांनी आज आमी समजून घेवचें कित्याक म्हळ्यार त्या दिसांनी आमकां खंडी जावन बरवसाचें किर्ण जेजू क्रिस्त मात्र देखून आज आमी समजून घेया आज ह्या साबताच्या दिसा आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक आनी नितीवंतपणाक आमी जिवंक जायली कृपा आदार सोम्या कडेन आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आमकां शिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळीन पडव दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगता श्रीम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भाग्यवंती मरिया देवाचे माय आतां आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां देव बरें करूं सगळ्यांक बरो साबात दीस मागता.